जोशवाच्या पुस्तकांतले वाचप. जोशवान शेकेमांत इस्रायेलाच्या सर्व कुळयांक जमा केल्यो. उपरांत ताणें इस्रायेलाच्या मालगाड्यांक, फुडाऱ्यांक, न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयले आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले. तेन्ना जोशवान सगळ्या लोकांक म्हळें, सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडे वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवांची सेवा करताले. ह्या पुर्वजां पैकी अब्राहमाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा एकलो. हांवें तुमच्या पुर्वजा अब्राहमाक न्हंयचे पलतडे थावन भायर हाडलो आनी ताणें सगळ्या कानान देशांतल्यान भोवाशे केले. हांवें ताची संतत वाडयली आनी ताका इजाक दिलो. इजाकाक हांवें जाकोब आनी येसाव दिले. हांवें येसावाक सेईराचो दोंगराळ प्रदेश ताचे वस्ते खातीर दिलो. जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्ताक गेले. हांवें मोइसेक आनी आरोनाक धाडले आनी इजिप्ताक हांवें थंय केल्ल्या विचित्र कृत्या वरवीं शिक्षा लायली. उपरांत हांवें तुमकां थंयचे भायर हाडलें. हांवें तुमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतले भायर हाडलें आनी तुमी थांबड्या दर्या कडेन आयल्यात. पूण इजिप्तकार आपल्या रथा आनी घोडेसावारा सवय थांबड्या दर्या कडेन पर्यंत तुमच्या पुर्वजांची फाट धरून आयले. तेन्ना तुमच्या पुर्वजांनी सर्वेस्पराक भोब मारली आनी ताणें तुमचे आनी इजिप्तकारा मदें एक दाट दुवरी पडाशी केली आनी दर्यो फाटी वचसो करून ताणें तांकां बुडयलें. हांवें इजिप्तांत केल्ली ही सगळी कृत्यां तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखल्यांत. उपरांत तुमी जायतो काल अरण्यांत वस्ती केली. तेन्ना हांवें तुमकां जॉर्दनाचे पलतडे आसलेल्या आमोरिताच्या देशाक व्हेले. ते तुमचे कडेन झुजाक देवले आनी हांवें तांकां तुमच्या हातांत घाले. तुमी तांचो देश स्वाधीन केलो, कित्याक हांवें तुमचे पासत तांचो नाश केलो. उपरांत मोवाबाच्या राया जेपुराचो पूत बालाक इस्रायेला विरोध झुजाक देवलो. तुमचेर शिराप घालचे खातीर ताणें बेयोराच्या पुता बालामाक आपोवंक धाडलो. पूण हांव बालामाक आयकलो ना आनी ताणें तुमचेर आशिर्वाद घालचो पडलो. अशें हांवें तुमकां बालाकाच्या हातांतले निवारलें. उपरांत तुमी जॉर्दान उतरल्यात आनी जेरिकोक आयल्यात. जेरिकोचे निवासी तुमचे कडेन झुजले. तेच परी आमोरीत, पेरेजीत, कानानीत, हित्तीत, गिरगाशीत, हिवीत आनी जेबोसीत हे तुमचे कडेन झुजले. पूण हांवें तांकां सगळ्यांक तुमचे अधीन केले. हांवें तुमचे मुखार गांजील मुसांक धाडलें आनी तांणी दोगा आमोरीत रायांक तुमचे मुखले धांवडायलें. हें काम तुमचे तालवारीन वा तुमच्या दोनवान केल्लें न्हय. ज्या देशा पासत तुमी वावंट काडूंक ना तो देश तुमकां दिला. तुमी बांदूंक नातलेल्या शहरांनी तुमी वस्ती करतात. तुमी लावंक नातलेल्या दाका आनी जैतुना मळ्यांतले तुमी आतां खातात. देवाचे उतार हे. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. तवळ थोडे फारिसेव जेजू सशे येवन ताका पारखूंच्या इराद्यान अशे सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयेत गी. जेजून तांकां जाप दिली. अरंबारस रचणारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय. आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटालो आनी आपले बायलेक एकवडटालो. ती दोगांय एक जीव जाताली. देखून ह्या फुडां ती दोगांय बागार एकच. त्या पासत देवान जोडी केला ते मनीस मोडिना जावं. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार एक दादल्यान वेगळ्या साराची एक चीट बरोवन आपले बायलेक सोडयेत म्हूण मोइजेन कायद्यानिशी परवानगी दिल्ली कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मोइजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली. पूण अरंभातावन अशें नातल्लें. हांव तुमकां सांगता, जो कोण व्याभिचाराच्या एकच एक कारणा शिवाय आपले बायलेक सोडता आनी दुसरे कडेन लग्न जाता तो प्रद्वार आदारता. ताका शिस म्हणाले, दादल्या बायले मदली गजाल अशी जाल्यार काजार जायनातलेलेंच बरें.
ताणे तांकां जाप दिवन म्हळें, हे उतार सखडी मानून घेशेनात. जांकां ते देणे मेळ्ळा ते मात्र ते घेतीत. आसात थोडे हिजडे जल्मातावनच अशे, आनी थोड्यांक मनशांनी हिजडे केल्यात, आनी थोड्यांनी सर्गींच्या राज्या पासत आपणाकच हिजडे करून घेतल्यात. जो कोण हे उतार मानून घेवंक शकता तो ते घेवं. देवाचे उतार हे.